साम पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप। तुमचे मदें व्याभिचार चालू आसा म्हणले खबर म्हज्या कानांत पडल्या। त्या तराचो व्याभिचार अणभवर्त्या मदें लेगून मेळ्ळासो ना। एकल्यान आपलेच मावशेक दवरन घेतल्या। तरी तुमी वडपणारच आसात। तुमी त्या विशांत रुधान करन तसलें कर्म आदारलेल्याक तुमचे मदलो भायर घाली जाय आसलो न्हय। हांव कुडीन न्हय तरी आत्म्यान तुमचे मदें हजार आसा म्हण चिंता। तशें हजार आसून असले अक्रम केल्ल्यांचेर हांवें फायसाल दिवन जालां। आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमी जमत आपयतना हांव तुमचे मदें हजार आसतलों आनी तेदवां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या अधिकारान आमी सक्टांनी ताका सैताना अधीन करी जाय। हाचे वरवीं ताची कूड शिक्षा भोगून नास जावं आनी ताचो आत्मो पोनी सोम्यांच्या त्या दिसा बाचाव जावं। ह्या तरान भाडाय उलोवचें तुमकां तें सजाना। इल्लें खमीर सगळें पीठ फुगयता ही सांगणी तुमी आयकून नेनात वे? नवेंच कलशिल्लें पीठ तुमी जावचे खातीर पोरणे खमीर काडन उडया। निजायकी तुमी बेखामीर उंडे। क्रिस्त आमची पास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली भली। देखून पोरण्या खमीरान म्हणजे वायट आनी खोटेपणाच्या खमीरान न्हय बगार सताच्या आनी खऱ्या मोनाच्या बेखामीर उंड्यान आमी परब चलोवया। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा। गर्विश्ट मनीस तुज्या दोळ्या मुखार रावूंक शकना। दुराचार्यांचो तूं द्वेश करताय। फोडकिऱ्यांचो तूं नास करताय। रक्ताक थानेल्यांचो आनी कपट्यांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता। श्लोक तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा। पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपडटां। श्लोक तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा। नितीवंत मनशाक सर्वेस्परा तुनसू आशिर्वाद दिताय। एके ढाली भाशेन तुजे कृपेन ताका वेडो घालताय। श्लोक तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा। सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। आनी एक साबता दिसा जेजू सिनेगोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो। थंय उजवो हात आंखुडलोलो एक मनीस आसलो। आनी साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फारिसेव ताका पारत करीत आसले। पूण जेजून तांची चिंतना जानासून आंखुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव। तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो। उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साबता दिसा
कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक की वायट करूंक? मनशाचो जीव वाचोवंक की तो काडूंक? उपरांत भोंवतणी आसलेल्या सोमेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजूक कितें करचो म्हूण आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.